आयच्या दिसाचे सोर्बोजो तुका दोन्याते भेटोयता संकोशांनी सोता तुका उस्क्या कोदीन सोता तुका खुशालपणान सोता तुका सगळे कोणे सोता तुका. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. मोगाल भयणी भावांनो, कसली अडचण वादोळ मोड वो मोठो प्रश्न आमच्या जिवितांत आयल्यार आमकां भिरांत येताच. झोण एकल्याच्या आमच्या जिवितांत आकांताचो वेळ आयलाच आसतलो. घोडये परिक्षे वो पिडे वेळार सिर्वीस गेल्या वो चड मोगाच्या मनशाचें मरण आदी. आमी आमच्या जिवितांत पळयल्यार असले गंभीर परिस्थितीचेर आमी देवाच्या आदारान जैत वेला. तरी नवे प्रश्न येतात तेन्ना आमी भियेता. जेजूच्या शिसांनी ताच्यो मिलाग्री पळयलेल्यो, तरी ते बी आकांतले. असले वेळार जेजू म्हणटा, तुमी इतले भिजूड कित्याक? सगळी भिरांत भिजुडाय पयस जावन आमी देवाचेर विस्वास दवरतलीं मनशां जावंक ह्या मिसा भेटेंतल्यान मागुया. आनी आमची भेट देवाक मानता तसली जावंक आमची पातकां आमी ओळखून घेवया. सोर पदवेदार बापा, पुता आनी पवित्र आत्म्या, जिवितांत सोबार प्रश्न आयल्यात तेन्ना आमी तुजे सोरशीं येवन प्रार्थन केलें आनी तुवें आमकां आदार दिलो. तरी नव्यो अडचण्यो आयल्यो तेन्ना आमी आकांतल्या. आदी तूं आमकां पावलाय ताचो उगडास करूंक ना. तुजेर विस्वास दवरूंक ना आनी तुवें आमच्या जिवितांत केल्ल्या नवलांचो उगडास करूंक ना. Oh
आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोस तू पवित्र एकलोस तू ईश्वर एकलोस तू परमेश्वर वैभव उत्सर्गी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, जाका तुज्या मोगान तूं तीर कोरताय, ताच्या जिविताच्या सोड घोडितांनी तूंच ताच्या बोऱ्याक वावुरताय. तो सदांच चड आनी चड मानान आनी मोगान तुजी भोक्ती करूंक आमकां शिकय. ह्या आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणां. आमेन. जॉबाच्या पुस्तकावेले वाचो. वादोळ मोडान तुंय सोरेस्वरान जॉबाक असो जबाब दिलो. कुसव्यांतलो समदीर जोड जोड भायर सरलो तेन्ना ताका हांवें कुपांनी गुठलायलो आनी काळोखाच्या फाल्यांनी रेवडायलो तेन्ना हांवें ताका शिमो घाल्यो आनी दारवोंटे आनी आडामे घाले तेन्ना दारां भितर ताणें कोणें आटापून दवरलो. हांवें म्हणलें, हांगा पुर्यान तूं ये, ह्या फुडेंशी उतरूं नाका, हांगासर तुजी गोरवीश लारां फुट्टोलीं. देवाचें उतर हें. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावनी. सोरेस्वराक दिनवासाक ताचो माये मोग मितमेन नासलोलो म्हणुया सगळीं. सोरेस्वराक दिनवासाक ताचो माये मोग मितमेन नासलोलो. तानवान बसून कांय जाण दोर्यान भोंवताले. बायलां व्हडल्या दोर्याचेर आपलो वेपार चलयताले. ताणीं पळयलीं सोरेस्वराची कोत्तुवां आनी सागोरांत ताणें केल्लीं विस्मितां. जबाब: सोरेस्वराक दिनवासाक ताचो माये मोग मितमेन नासलोलो. एका उतरान वादोळाचो वारो ताणें उटयलो आनी दोर्याची लारां उपरासोशी केलीं. मळबा पुर्यान ते पावले. मागीर खोल सोकला पडले. असल्या आकांतान तांचेर आयलो कांपेरो. जबाब: सोरेस्वराक दिनवासाक ताचो माये मोग मितमेन नासलोलो. तेन्ना आपल्या दोड्डीरपणान सोरेस्वराक तांणी उलो मारलो आनी तांच्या आटेविटांतलीं ताणें तांकां निवारले. ताणें वादळ सुरसुरीत वाऱ्यान इतलें थंड केलें आनी दोर्याची लारां शांत पडलीं. जबाब: सोरेस्वराक दिनवासाक ताचो माये मोग मितमेन नासलोलो. तीं थोंड जालीं म्हूण पळोवन ते खुशाल जाले. वचूंक सोदताले ते बांदार तांणी तांकां पावयले. तांच्या मोगा पासत मनशा खातीर केल्लीं विस्मितां पासत तांणी सोरेस्वराक आर्गां दिवंक फावो. जबाब: सोरेस्वराक दिनवासाक ताचो माये मोग मितमेन नासलोलो. बागिवून पावलून कोरिंतकारांक बरयलोले दुसरे चिटीवेले वाचो. भावा भयणीनो, क्रिस्ताचो मोग आमकां थार दिना. कित्याक
एकलो सगल्या खातीर मेला जाल्यार सगलीं मेल्लीं म्हूण आमकां खात्री आसा. जियेतात ती आपणा खातीर न्हय, पूण आपणा खातीर मरून जिवंत जाल्लो ताचेच खातीर जिवोवच्या तो सगल्यांक खात्रीन मेलो. देखून ह्या फुडें मासा रोगताचे गोटी पोरमोणे कोणाकूच आमी वळखना. आनी जरूय एकदां आमी क्रिस्ताक मासा रोगताचे गोटी पोरमोणे जियेताना वळखलो, तोरी आतां आनीक आमी ताका तसो वळखना. म्हणटोच कोणूय क्रिस्ताच्या एकवटान आसा तर तो एक नवी रचना. पोरमोणें गेलें आनी आतां सगलें नवें जालें. देवाचें उतर हें. देवाचे उद्गाराक सगलीं उबीं रावया. Soy sorbes fora, soy sorbes fora, soy sorbes fora, soy sorbes fora. एक व्हड प्रवादी आमचे मदें उपजलो आनी देव आपले पोरजेक मेळूंक आयलो. Soy sorbes fora, soy sorbes fora, soy sorbes fora, soy sorbes fora. Sorbes por तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. मार्को पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सुमया. त्याच दिसा सांज जातोच जेजून शिसांक सांगलें, पोलतडी या आनी लोकांक थंय सोडून ताका आसुल्लो तसो व्हड्यांत मेलो. ताचे बरोबर आनीकूय व्हडीं आसलीं. तेन्ना एक व्हड वादळ मोड जालें आनी व्हडें उदकान बरोसोर लारां व्हड्याचेर फुट्टालीं आनी तो वेऱ्याशी उशाचेर न्हिदलोलो. तांणी ताका उठोवन म्हणलें, गुरुजी, आमी बुडटांव, तें तुका कांयच पडूंक ना. उठून ताणें वाऱ्याक बोबाट केली आनी दर्याक म्हणलें, तोंड जा, शांत राव. आनी वारें थांबलें आनी व्हड तोंडाय जाली. मागीर ताणें तांकां म्हणलें, तुमी इतले भिजोड कित्याक? आजुनूय तुमकां बाबाटना? तेन्ना ते जोबोर भियेले आनी एकामेकाक म्हणूंक लागले, हो कोण जायत? तर वारो आनी दर्या पर्यंत ताचें आयकतात. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. हे वखणी तुका क्रिस्ता. प्रिदीच्या बाबा म्हणिनो, आमच्या जिवितान आमकां अनुभव आसतलो. जायते पावट घडये आमी भियेल्या, आकांतल्या, आंग काडलां. असले वादळ मोड आमच्या जिवितांत आयलां आसतलें आनी आमकां सुरवातेक उगडास केला जिन्सां तरेची वादळ मोडां आमच्या जिवितांतल्यान आमी अनुभवता. आनी हे भाशेन असल्या वादळ मोडांत आमकां भिरांत दिसता, आमची राकांत येता, कितें करचें तें कळना. तर आयचो सेवाधर्म आमकां उगडास करता, भियेनाका. देवाचेर विस्वास दवर, कित्याक देव सगळें आमच्या जिवितान येता तितलें आमच्या बऱ्याक वावुरता.
आनी आमचेर वायटूय येता तातूंतल्यानूय तो बरें आमच्या जिवितान हाडटा. असल्या आकांताच्या वेळारूच आमी देवाक उलो मारलो, देव आमकां पावतलो. आनी असलीच गोत आयच्या दिसा आमकां वाचपांतल्यान आयकूंक मेळटा. पयले वाचपान आमी आयकलां जॉब हें पुस्तक. जॉब ह्या मनशाची खबर सांगता कोण भाशेन ताच्या जिवितान संकोश्ट आयले, दूख आयले, कोश्ट आयले, ताचे सगळे कोबार जाली. निमाणी ताची बायलूय मेली आनी निमाणे ताका दुयेंस जालें. आनी हे भाशेन तो कोश्टतालो, वळवळटालो. आनी ताचे इश्ट पर्यान ताका म्हणटाले तूं देवाचो इतलो मानता तसलो मनीस तरी आसतना देवाचेर तूं कित्याक शिरापी नाय. तो सगल्या आपल्या कोश्टांनी देवाचेर विस्वास दवरता, देवाचेर भावार्थ दवरता. देवान दिलें, देवान व्हेलें, देवाचें नांव व्हड जावं अशें तो आपल्या जिवितान देवाक वाखाणटा. आपल्या असल्याय गोडितांनी तो देवाक वाखाणटा. आनी हे भाशेन तो आमकां एक देख ह्या आयच्या सेवाधर्मान जो कोश्टतालो पूण तरी आसतना देवाचेर विस्वास साणूंक नासलो, देवाचेर विस्वास स्थिर आसलो. तर आयचो सेवाधर्म आमकां अशेंच करूंक आपयता. सगल्या आमच्या जिविताच्या गोडितांनी, न्हयच बऱ्या गोडितांनी पूण वायटूय गोडितांनी आकांताक सांपडल्या तेन्नाय असलो तीर देवाचेर विस्वास करून जियोवंक आमकां शिकयता. ह्या दिसांनी आमी पळयलां जायतो लोक कोरोना पिडा जावन आकांताक सांपडलो, पिडेक सांपडलो, मरून गेलो. जायतो देवाचेर ताणें विस्वास दवरलो तरी आसतना तांचेर मरण आयलें अशें आमी घोडये चिंतल्या. पूण मरण आनी जिवीत देवाचेंच. देवाच्याच हातान आसा आमचें मरण आनी जिवीत. आनी देवाक जाय आमी मेल्लीं न्हय पूण आमकां सगल्यांक जिवीत मेळ्ळेलें. पूण देखून देव आमच्या बऱ्याक वावुरता. आयच्या शुभ वर्तमानान असलोच घडणे आमी पळयता. वादळ मोडाक सांपडटात शीस आनी असल्या वेळार जेजू सोस्त न्हिदलोलो आसा उशाचेर वेऱ्या वाटेन. आनी ह्या भाशेन तो न्हिदलोलो आसतना ते उठ्ठात आनी म्हणटात सायबा तुका आमचें कांयच पडूंक ना, आमी बुडटा. ताका उठयतात आनी तो उठून दर्याक आनी वाऱ्याक हुकूम घालता थोंड जा, शांत जा. आनी मोड वादळ मोड थोंड जाता. ताच्या उतराकूच पदवी आसा, बोड आसा आनी ताच्या उतरानूच शांती समाधान जाता. आनी जेजू मागीर तांचे लागीं करीत शीण करता. तुमी इतले भिजूड कित्याक, तुमकां भावार्थ ना? जेजून कितली अजापां मिलाग्री केल्ल्यो त्यो तांणी पळयलेल्यो पूण तरी आसतना त्या आकांताच्या वेळार, वादळ मोडाच्या वेळार जेजूचेर विस्वास दवरूंक ना, जेजूचेर भावार्थ दवरूंक ना. सायबा आमी बुडटा. ताका उठोवन उलो मारतात तेन्ना जेजू तांच्या आदाराक पावता. तशेंच आनी एक घोडी तशीच वादळ मोडाक सांपडटा आनी जेजू दर्याल्यान चलून वचून ताका आपली पदवी दाखयता. पूण तरी आसतना पेद्रू म्हणटा हांव तुजे बरोबर चलून येता. आनी जेन्ना पेद्रू ताचे बरोबर चलता तेन्ना ताची नदर जेजू वेली दर्याचेर पडटा तेन्ना तो बुडूंक लागता आनी म्हणटा सायबा म्हाका पाव. जेजू ताच्या हाताक धरून ताका वयर काडटा. ताका बुडून मरूंक दिवंक ना पूण ताका वयर काडलो. हीच ती जेजू पदवी आसा सगल्या वादळ जिवितांतल्या मोडांचेर जैत व्हरूंक तो आमकां कुरपां आनी बोड दिता. आनी आयच्या दुसऱ्या वाचपान बागेवन पावलो आमकां उगडास करता कोण भाशेन क्रिस्ता सोवे आमकां सगल्यांक नवी रोचनां आमी जाल्या. आदी क्रिस्त मनीस कसो आसलो पूण ताका जैत मेळ्ळें, मोहिमेमोन जालो
आनी ताचे बरोबर आमी क्रिस्ताच्या एकवटान सगळे आमी नवी रोचना अशें आमकां उगडास करता आनी धीर आनी बोरमासो दिता नवी रोचना कशी जियोंक आमकां आपयता. तर आमी सगळीं क्रिस्ता सोवे आमी पातकाक मेल्या जाल्यार क्रिस्ता सोवे आमी नव्या जिविताक जिवोन जातल्यान क्रिस्ताची आमी नवी रोचना जाल्यान तो मोहिमेमोन जाला आनी आमकांय मोहिमेमोन करतलो म्हूण ही आमकां खात्री दिता. तर प्रिदेच्या बाबा म्हणिनो आयचो सेवा दोन देवाचेर भावार्थ दवरूंक आमकां आपयता, देवाचेर विस्वास दवरूंक आमकां आपयता आनी वादळ मोडान पर्यंत तो आमचे सांगाता आसा आनी आमचे सांगाता आसा म्हूण तीर भावार्थान बोरवाशान विस्वासान जियोंक आमकां सगल्यांक कृपा आनी बोड मागुया. जायते जिविताची वादळ मोडां आमचेर आयले अंतांनी येतात. जाय कोरोना पिडा आयली, जायते जाणां घोडे आमचे गोच्ची सोयरी मरून गेलीत, जायते घोडे आमच्या जिवितान वादळ मोडां आयली, जायत्या जाणांक सर्वीस ना, जायत्या जाणांक घोडे ह्या वेळार जायतीं कोश्टवतात. ह्या वेळार जायते जाणां घोडे आमच्या आदाराक पावली, जायते वॉरियर्स कशे वावुरले आनी आमकां वाचोवंक ताणें जायतो तोकोस घेतलो पूण कांय उपकार जालो ना. पूण सगळें देवाच्या साथान आसा. देवाच्या हुकुमा प्रमाणे आमी जल्माक येता, देवाच्या हुकुमा प्रमाणे आमचें जिवीत चलता, देवाच्या हुकुमा प्रमाणे देव आमकां आपणा सरशी आपयता. तर सगळें आमचें जिवीत देवाच्या हातान घालून जियोवंक आमकां आयती कोर शिकय म्हूण आयचो सेवा धर्म आमकां असल्याच तीर विस्वासान भावार्थान जियोवंक शिकयता आनी उलो करता. तर हेंच करूंक ह्या मिसाचे भेटेंतल्यान आमकां कृपा आनी बोड मागुया. आयज काल जायते असले भिरांत पयस करपाक फियर फॅक्टर असलीं चलचित्रां आमी पळयता टिवीचेर. तशेंच कात्रोन का खिलाडी हांव पळयतां जायते फावट. पूण हे भाशेन पळयत आसतना भिरांत दिसता, पळोवंक पर्यंत भिरांत दिसता. ती पडत गाय काला कितें जायत तांकां, पूण तरी आसतना ती बावडी आपले भिरांत पयस करपाक असल्यो दारून आगोड भिरांत पयस करपाच्यो करण्यो आपल्या जिवितांतल्यान करूंक दाखयतात. आनी हे भाशेन ताका काळजी मेवता, गोठाय मेवता, बोड मेवता, सगळे भिरांती पयस करपाक. तर आमचो पयले सुवातेर आमची भिरांत पयस जातले जाल्यार देवाचेर विस्वास आसूंक गरज. देव तर म्हज्या सांगाता आसा, म्हाका वायट कांयच जावचें ना आनी जावंक शकचें ना असलो थीर भावार्थ विस्वास जायते फावटी देवाक उलो मारतात आनी हे भाशेन स्टँड्स कोत्तात आनी हे भाशेन तांकां जैत मेळटा. तर तांचोय भावार्थ त्या वेळार देवाचेरूच आसता हें आमकां पळोवंक मेळटा. तर असल्याच भावार्थान जियोवंक कृपा मागुया. उबी रावया आनी आमचो भावार्थ एकाच देवा सोवे आमी जिवो करुया. सत मानता देवा, सौर पदवीदार बापाक, स्वर्ग आनी पृथ्वीच्या रोसणारा आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्या पुताक आमच्या सोव्याक तो पवित्र आत्म्या वरवीं सांबाळलो, आंकवारमानिकांक सजवलो, पोंच प्लातकांक ताणें खोस सोंसले, ताका कुस्सार चडलो, तो मेलो आनी ताका निधी दिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गांत चडलो, सौर पवित्र देव बापाच्या उजव्याक बसला, थंय तां जिवे आनी मेल्ल्यांची मुनसुबी करूंक येतलो. सत मानता पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकठांय, पातकाचे भोगसणे, कुडीचें जिवणपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. हांवें तुमकां बिजुडायेचो आत्मो दिवंक ना, पूण गोठायेचो आत्मो दिल्लो आसा.
तोरें सोडकून घेवन सगळी भिरांत आनी आकांत पयस करूंक बावार्थान जियोंक बापाचो आदार आमकां मागुया. दर एका मागण्या फाटल्यान आमचो जबाब जातलो. तुजेर विस्वास दवरता हांव बापा, आमच्या उण्या भावार्थाक आदार दी. सगळीं म्हणुया. तुजेर विस्वास दवरता हांव बापा, आमच्या उण्या भावार्थाक आदार दी. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी विस्वासाचे मनीस जावंक आनी आपल्या जिवितान आडकोळी येतात तेन्ना आपूण भावार्थाचे नमुने जाल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. जबाब. तुजेर विस्वास दवरता हांव बापा, आमच्या उण्या भावार्थाक आदार दी. आमच्या देश कारभाऱ्यांनी आपल्या हातान घातलेलो वावर देवा कडसून येता म्हूण उगडास दवरून हे कोविड-19 पिडेच्या वेळार पोरचे खातीर बरे उपाय काडूंक देवा लागीं मागुया. जबाब. तुजेर विस्वास दवरता हांव बापा, आमच्या उण्या भावार्थाक आदार दी. आमच्या दोतोरांक आनी नर्सींक हे महामारीन इतली मोन्नां पळयोवन निराशीपण आयला. तर तांणी जिविताच्या घडणाराचेर विस्वास दवरून आपलें कार्य करीत रावंक देवा लागीं मागुया. जबाब. तुजेर विस्वास दवरता हांव बापा, आमच्या उण्या भावार्थाक आदार दी. आमच्या जिवितान वायट आयला तेन्ना देवाक आमचें पडूंक ना हें चिंतप पयस करूंक, पूण देव आमकां सदांच राखता आनी सांबाळटा आनी आमच्या जिवितान ताचो एक प्लॅन आसा म्हूण उगडास करूंक आमचो भावार्थ वाडोय म्हूण देवा लागीं मागुया. जबाब. तुजेर विस्वास दवरता हांव बापा, आमच्या उण्या भावार्थाक आदार दी. मोगाड बापा, ही आमची कालती मागणी आमी तुजे मुखार दवरल्यान ती दोयीन आयकून घे. सगळी भिरांत पयस करूंक तुज्या आसणे आमचे सांगाता आमी ओळखून घेवंक आनी सदां काल तूं आमचे सांगाता आसाय म्हूण तीर विस्वास धरून जियोंक आमकां आयती कोर. हे आमी मागता त्याच क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. म्हज्या बाबा म्हणिनय म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जा म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाके प्रभू सभेच्या दवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्परा प्रोत्साहन जावन आमचो वाखाणणेचो योद्न मानून घे. ह्या योजना वरवीं आमची ओतोस्कन्ना शुद्ध कर आनी अशी तुका मानता तसली जावं आमच्या काळजांची भोगती. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. होय अशें आमी करूंक फावो.
सर्वेस्परा पवित्र बापा, सौर पदवीदार आनी सासणाच्या देवा, सौर काडे आनी सौर ताई, जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक पावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो आसा तें सगळें तुवें रोचलाय, वेळ काळ सगळें तुवेंनूच थारायलाय. पूण मनशाक तुज्या सारक्याचो रोचलोय आनी आख्या संवसाराचो विचित्र संवसाराचो ताच्या हातान अधिकार घालोय. आनी जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं तुजे जाणवायेची आनी पदवेची दिसान दीस ताणें विजमितां वाखाणूंक तुजे रोशनेचो तुवें मनशाक कारबारी नेमलोय. देखून स्वर्ग आनी संवसार आनी देवदूतांचो दलबार तुका मान भोवमान दितात. ताचे बरोबर आमी तुजें किर्तन निरंतरी गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कोस्मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें मुडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, वो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी आंतले पियेयात, ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणे कराराचे रगत, पातकाचे बोगसणे मेळच्या तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. बाबाळताचो गोठ परगोटुया. Jesu melo, vivo zara, Jesu জীবন zara, Jesu nobian etolo,
बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवणपणाचो आमी भोगतीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो मुंडो आनी सडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा के प्रितुमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलीप नेरी फेर्रा आमच्या गोवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडोय. पुनर्जिवणपणाचो बरवासो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबामणांची काकूट कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पडसडीत मुखामोड पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अशें आंकवार मारे देवाचे माई सांगाती तिचे पोती बागयोन झुजय बागयोन धर्मदुतां आनी सोरकाडी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा खावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा सर्वोंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणान. आमेन. देवाचेर विस्वास धरून देवाक आमचो बाप म्हूण उलो करूंक जेजून आमकां शिकयलां तेच मागणें आतां आमी धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो आज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां काळयेन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सोबोसकाय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी परवाशान ओतरेकता. तर आमकां तुजें उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर वाकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पोतवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणान. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जेता आनी राजमोट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. Devaci,
असो जेजू आकांताच्या आनी संकोश्टाच्या वेळार भियेनाका हांव तो असले आपले आस्वासान दिवन सगळी भिरांत पयस करता आनी बाबार्थ रिगोयता. ह्या आस्ताच्या जेवणांत तूं वांटो घेवंक आयल्यान ते आमी सगळीं सुभागी. सुम्या त्या म्हज्या भितर येवचें म्हाका पावना, पूणच्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेवतली. पत्मीक कमी व्हायचे मागणे म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां आजीर आसाय म्हूण हांव सत मानतां. सगळ्या परस तुजो हांव मोग करतां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव ओमळीक रगत मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून आत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सरशिलो गोड सरूंक कदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. प्रार्थुया. दयाळ बापा, तुज्या पुताचे ओमोडी कुडी रोगताच्या जेवणान तूं आमकां तुज्या जिवान नवी करताय. परतून परतून ह्या जेवणान भोगतींत वांटो घेवन सासणाचें सूख आमकां खात्रेन मेळोवचें कर. हें आमी मागता जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सोर पदवीदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान जिवंक तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार.
Gregore,